खरेंच काँग्रेसीक आपा वांगडा युती जाय असो प्रश्न अरविंद केजरीवाल हांणी उपरासला। आपान युती करपा खातीर समिती लेगीत स्थापन केला। ही समिती सगळ्या पक्षां वांगडा युती विशीं चर्चा करतली अशें केजरीवालान सांगलें। तशेंच काँग्रेसीन आपाचेर खर टिका केला। ज्या पक्षा वांगडा आपाची युती जातली त्याच पक्षाक लोकांनी मतदान करचें अशें आव्हान केजरीवालान केलां। जाल्यार भाजप हो बिगर डेव्हिल आनी काँग्रेस स्मॉलर डेव्हिल अशी विधान आमदार वेंजीन केला। ह्या बिगर डेव्हिलाक हरोवपा खातीर स्मॉलर डेव्हिल वांगडा काम करपाची गरज आसा अशें वेंजीचें म्हणणें। गोंय विधानसभेत एसटीक आरक्षण दिवपी गोंय विधानसभा अनुसूचित जमाती प्रतिनिधित्व कायदो 2025ची अधिसुचोवणी जारी जाल्या। 6 ऑगस्टा सावन हो कायदो लागू जाल्ल्याचें स्पश्ट केलां। गोंय विधानसभेत एसटी खातीर मतदारसंघ आरक्षीत दवरपाचो मार्ग आतां मेकळो जाला। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंता सयत हेर फुडाऱ्यांनी अधिसुचोवणेक येवकार दिला। आरक्षणा विशीं राज्यांतल्या एसटी फुडाऱ्यांनी मुख्यमंत्री सावंताची भेट घेतली। मंत्री रमेश तवडकार, उटाचे अध्यक्ष प्रकाश वेळीप तशेंच हेर एसटी फुडाऱ्यांनी ह्या अधिसुचोवणेक येवकार दिला। एसटी आरक्षण अधिसुचोवणी जारी जाले उपरांत गोंयच्या राजकारणात व्हड खवदळ पातळ्ळा। खंयचे 4 मतदारसंघ एसटी खातीर राखून दवरले हो प्रस्न आतां राजकीय मळार चर्चेचो विशय जाला। आरक्षणाच्या निर्णयाक लागून जायते इत्सूक लोकांचे राजकीय गणित बदलू येता, पूण ताचो थेट परिणाम जायत्या फुडाऱ्यांच्या फुडाराचेर जावपाची शक्यताय आसा। मजगतीं मंत्री सुभाष फळदेसाय आनी केपेंचो आमदार आल्टोन डिकोस्टा हाणें पक्ष खंयचो निर्णय घेतले तो मान्य करतले आनी लोकांची सेवा करप हेच तांचें प्राधान्य आसतलें अशें स्पश्ट केलां। पावस सैमाची सोबीतकाय अणभवपाचो वेळ, पूण होच काळ चड करून निश्काळजीपणाक लागून घातकी थारता। सत्तरी तालुक्यांतल्या सावड्डे पंचायतींतल्या तोणेर कजरेदाट न्हंयत कॉलेजींतलो एक विद्यार्थ्याक पडून मरण आयिल्ल्याची बातमी मुखार आयल्या। हे घडणुकेक लागून धोक्याच्या पर्यटन थळाचेर सुरक्षेचो प्रश्न परतून मुखार आयला। गाडयेक PUC सर्टिफिकेट आसचें पडटा, म्हणजे गाडयेंतल्यान जो धुंवर भायर सरता ताका लागून पोल्युशन जायना अशें सर्टिफाय करपी जे सर्टिफिकेट आसता, पोल्युशन अंडर कंट्रोल म्हटल्यार PUC हे सर्टिफिकेट सगळ्या गाडयांक आसचें पडटा। आयज मेरेन सरकारी गाडयेक आसताले काय ना हो प्रश्न आसा। म्हणटले हें अशें कित्या खातीर जालें? PUC सर्टिफिकेट घेवचे अशी अर्ज सरकारच्या GAD खात्याक आतां काडची पडले। तेंच्यांनी ही PUC सर्टिफिकेट घेवपाची जापसालदारकी त्या गाडयेच्या ड्रायव्हरां कडेन दिल्या। PUC सर्टिफिकेट ना जाल्यार तुमी ती गाडी ताब्यान घेवं नाका अशें त्या अर्दीन म्हटलां। ड्रायव्हरांनी ती PUC सर्टिफिकेट काडप आनी ते जो खर्च येतलो ताचो क्लेम मागीर घालप अशें GADन कळयलां। ताका लागून आतां सरकारी गाडयांकूय PUC सर्टिफिकेट लागू जालें अशें आमकां म्हणूं येता।